चवथीचो खरेदीचो बोवाळ सगळीकडेन पळोवपाक मेळटा। उमळ मारची तशे सगळे बाजार चवथीच्या विविध वस्तूंनी भरलेले पळोवपाक मेळटात। मारूया एक नदर चवथ स्पेशल वस्तूंचेर माणकुले भुरग्यांनी शाळेत मांडिल्ल्या माटोळेच्या बाजाराचेर। आणि पैसे मोजायला वगैरे आणि लोकांजवळ कसं बोलायचं ते शिकला ते सांग। आणि ज्या लोक गिराईक येतात घ्यायला त्यांच्याशी कसं बोलायचं आणि ते शिकलो। तुमचं वार्षिक इकडे हे असतं बाजार याच वर्षी केलेलं आहे। आम्ही आमच्या शाळेने फक्त अकॅडमिक असे फोकस करिना। ऑफकोर्स अकॅडमिक आसात, अलॉंग विथ अकॅडमिक वी ऑल्सो वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू कम अप विथ अदर एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज ऑल्सो। आणि जे क्लासीन तांकां जे शिकयता ते प्रॅक्टिकली दाखोवपाचो सुद्दां आमी प्रयत्न करता तांकां। जशें की क्लासीन एखादो लेसन आसा सायन्सान तो आमी भायर नेचरान व्हरून तांकां दाखयतात, किंवा हांगा लागींच एक विवींग सेंटर आसा ज्या जाग्यार क्लोथ्स कशे वीव करता, फॅब्रीक कसो तयार जाता, आमी भुरग्यांक व्हरून थंय दाखयलें प्रत्यक्षान। कित्याक क्लासीन बसून शिकोवच्या पेक्षा थंय व्हरून दाखयलें भुरगीं बेगीन पिकअप करता, बेगीन शिकता। तशेंच आमी मॅथ्साची म्हणून एक एक्टिविटी आतां घेतली प्रायमरीच्या भुरग्यां खातीर। तांकां बेसीक आसता तें प्लस एंड मायनस टोटल करप, ओके, कॅल्क्युलेशन, बेसीक कॅल्क्युलेशन। आणि त्या खातीर आयज आमी चतुर्थीच्या निमित्तान हांगा बाजार मांडलेलो फक्त दुसरी तिसरी चवथीच्या भुरग्यां खातीर। आणि सांगपाक म्हाका खूब बरें दिसता की खूब बरो आमकां फिडबॅक मेळ्ळा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, विन्संट रोझारियो, संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।